ह्या दिसांनी अशे इन्सिडंट जाले, हांव ना म्हणना, अंजुनाय जाला, ते झगडी जाल्या आनी तेजे उपरांत हिंगासरूय हें जालें. म्हणजे वयर सकला खूब इन्सिडंट जाल्या आनी आमी आमच्या हातीन लॉ हातीन घेवंक जायना. आमचे भुरगे जे आहा, जे बिझनसान आहा, जे ट्युरिजम रिलेटेड बिझनसान आहा, तेणी कस्टमर इज नॉट द एनिमी. कस्टमर हू इज कमिंग, दे समटायम्स दे गेट ड्रंक. So we cannot hit them back just because they are trying to come on our bodies. So we have to prevent them, call the police, diffuse the situation. This is happening worldwide. हिंगासरूच जायना. इंडियन जेन्ना आनी हूंय वयता दुसरे कंट्रीक, मलेशिया वयता आनी हूंय वयता, ते पियेता थिंगा आनी मातशी मस्ती करता, पण मागीर ते कंट्रोलान येता. ते थिंगासरले लोक मारिना तेंकां. श्रीलंकाक गेलो जाल्यार तेंकां मारिना. So practically we there is no fear in the mind of the people, sir? We need to adopt that same strategy what other countries are adopting. Do not touch a tourist. There is no fear in the mind of the people because every time the law and order people are taking in. हांवें सांगलां पळय तशें पुलिसांनी स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा हेजेर आनी थोडे एक्शनूय करपाची गरज आसा. आतां आमी पळयल्या की जितके भुरगे कोण मस्ती करताले ते खुबशे जाण भितर पडलेले आहा आनी तितून जो तर आनी कोण दादागिरी दाखयत जाल्यार तेका मातसो 3rd डिग्री करची पडटली आनी ती एक मेसेज स्ट्रॉंगली पास जावपाक जाय. फाटल्या दिसांनी लास्ट इयर जेन्ना ट्युरिस्टाक मारलो, जे भुरग्यांनी ट्युरिस्टाक मारले तांकां 10 दीस भितर दवरले आमी. 10 दीस 307 लायले 10 दीस भितर. एक मेसेज गेली. एकूय रेस्टॉरंटान, एकूय गेस्ट हावसान झगडी जावंक ना त्या दिसासून. म्हाका दाखोवया तुमी कलांगुटान ट्युरिस्टाक मारलो म्हणून दाखोवया. म्हणजे बीच बेल्टाक जेन्ना ते इन्सिडंट जालो आनी तुमीच मिडियान तो हायलायट केलो आनी 7 डेज तांकां हें पडलें. पयलीं 4 डेज, मागीर आनीक 3 डेज आनी मागीर तांकां जेसी दिली. 7 डेज पुलीस कस्टडी, मागीर जेसी. 10 दीस भितर उरले ते लॉकअपान. सो जेन्ना अशी मेसेज वयता की तूं ट्युरिस्टाक घातले जाल्यार तूं लॉकअपान पडटलो 10 दीस, तेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू बंद जाता. म्हणजे एक फियर आसपाक जाय ओनराच्या मनान आनी तेंच्या कामदारांच्या मनान की गव्हर्मेंट इज नॉट टॉलरेटिंग यू टचिंग अ ट्युरिस्ट or anybody who comes in your restaurant or your business place. So they are the people who are, because of them the economy is running, the industry is running. So थोडे जाण हांव मानता मस्ती करता ते ट्युरिस्ट, मस्ती करता, they misbehave because they get drunk over here. ते येता थोडे जाण भरपूर पियेता आनी तांकां कळना मागीर कितें करता. तांकां व्हरोन परत तेंच्या हॉटेलान सोडपाची गरज आहा. खंय रावता पळय ते. ओके, हें जाता, इंटरनॅशनली जाता. हें हॉटेलान व्हरोन सोडटात ते. तशें कितें येवंक जाय म्हणटा तुमी कलंगुटान? 100% कलंगुटानूच न्हू, आख्खे गोंयान आसपाक जाय तो सिस्टम. पुलीस ड्रॉप्स देम बॅक टू द हॉटेल. अशें आमी पयल्ले आहा बसून दोळ्यांनी इंटरनॅशनली. कोणी जर तर ओवर ड्रंक जालो जाल्यार ताका व्हरोन हॉटेलान सोडप. ओके, सो इनिशिएटीव पुलिसांनी घेवंक जाय. पुलिसांनी घेवंक जाय, ओनरानूय घेवंक जाय. जे रेस्टॉरंटाचो ओनर आहा, कोण क्लबाचो ओनर आहा, कोण गेस्ट हावसाचो ओनर आहा, ते हें जावपाची गरज आहा.